मायमोळे ते गोवा शिपयार्ड मेरेनचे गटार उसपूक नाशिल्ल्यान या पावसांत वास्कोच्या सकयल्या वाठारांत हुंवार येवपाची शक्यताय आसा। हे गटर रेल्वे ट्रॅका पोंदसून वता। या गटारांत भरपूर चिकोल सांठावन रावला, देखून गटारांतल्यान उदक व्हांवना। पळयात। क्लीन करून लायक 10 वर्सां जालीं आसा, उदक फ्लो जायना। किम्साचे प्रॉब्लम आहा, लोकांक भुरग्यांक डेंगू जाता, लोकांक रात सांजचे रावपा येना, इतली किम्स जाता। आनी जर ते उदक तर हें काडना, मावथ क्लीन करना जाल्यार ते आनी तें उदक ह्या फाटी बुट्टी व्हरून ते आनी बुडटले। आतां हे सायडीन कितें जाता, हाय टायडाचें उदक येता आनी मागीर देंवता। पूण मोस्टली कितें न्यू वाड्याचें सिवरेज लायन जें उदक देंवता न्हू, तें सारकें बुरशें उदक, वास येता, लोकांक तें रावपाक पळोवपा जायना। ताका लागून आमी रिक्वेस्ट करता डिपार्टमेंटाक, तेंची कितें हें करून तेंची उदकाची पायपलायन जालें, सिवरेज कितें आहा जाल्यार दिवन आमकां तें उदक तें सिवरेज तें बंद करचें। आनी आमचें जें कितें क्लीन उदक आहा तें सारकें फ्लो जावन गव्हर्मेंटान कितें इनिशिएटीव घेवचें। क्लीन करूंक ना, ताका लागून उदक देंवना सकयल, ब्लॉक जाल्लें आसा। आनी कांय ना, सगळें हें जाल्लें आसा, गटर सगळें व्हांवता न्ही वाडे वयलो आख्खो। कितले त्रास जाता बिल्डींग मच्छर बिच्छर खूब जाता न्हू, सांज जाली की 6 जाली की पळोवपाचें हांगा मच्छर चड सारकी, लोकांक डेंगू सुद्दां जाल्ले आसा हांगा बिल्डींग। 3-4 वर्सां तरी कांयच मागीर कोण येवंकूच ना। पयलीं तरी मातशें जातालें, ते क्रेन येताले मातशें, हांगा एक फावटी ओपन केलें की ना दोनी वाटेन अशें व्हरताले। आतां मदीं कितें जाल्यार कोणाक खबर, मदीं हांगा हे सायडीक कंटिन्यू स्टॉपूच करून सोडला, फक्त एकूच वाटेन उदक येता, दोनी वाटेन गेल्यार मातशें बरें पडटलें। आमी आतां डिविडिंग करतले, आतां तुमी पळयतले आनी थोड्या दिसांनी डिविडिंग हें करतले। डिविडिंग आमी इतल्याच खातीर करता की उदक तें ब्लॉक जावन उरचें न्ही म्हणून। इट इज नॉट रियली डिसिल्टिंग, खरें तें डिसिल्ट करून ते सकयल्यान तें हें कट करपाक जाय, म्हणजे ताजे रूट्स आसता पळय ते सकयल्यान मुळांसून काडपाक जाय, जाल्यारूच खंय तरी तें तळें रेस्टोर जातलें आनी थंय उदकूय वेवस्थीत फ्लो जातलें। आतां कितें जाता की आमी वर्सान वर्स पळयता की डिविडिंग जाता, डिविडिंग डजंट सॉल्व एनी प्रॉब्लेम। सो एकदां खंय तरी व्हडलो बरो प्रपोजल घालून तें डिसिल्टिंग करप हे गरजेचें आसा, वीच वी हॅव ऑलरेडी स्पोकन टू द टुरिझम मिनिस्टर। टुरिझम मिनिस्टरान तो प्रपोजल घेवन यो म्हणला, वीच मे बी नेक्स्ट वीक ऑर फुडल्या विकान आमी वतले तांचे कडेन घेवन, आनी ते डिसिल्ट करून घेवपाचो आमचो एक वेळ आसा टू रिस्टोर द मायमोळा लेक। स्पेसिफिकली ताका सांगला जो नल्ला उदक वचपाचोच आसा दॅट इज ब्लॉक, सो तो डिसिल्ट करूंकूच जाय, अनलेस इट इज डिसिल्टेड फॉर स्मूथ फ्लो ते जावपा ना। सो ते एग्री जाल्या एंड दे हॅव टोल्ड अस दॅट दे वील डिसिल्ट दॅट माउथ ऑल्सो, म्हणजे तो फूल नल्ला जो जाच्या खातीर ते केला दॅट वील बी ओपन, सो उदक थंयच्यान फ्लो जातलें हे आमी सांगूंक शकता।